हॅलो फ्रेंड, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आणि हो जो व्हिडिओ आसा वो 14 तारखेक काडलेलो व्हिडिओ। त्या दिसा आमची थंय नाटकां आसलेली, पूण मातसो म्हाका अपलोड करपाक लेट जालो आणि सगळी तयार बरी जोरान चल्लेले आसा। सगळे आपले आपले तयार करप चालू आसा आणि वेलकम करपा खातीर थोडे जे भुरगे आसा ते रस्त्या सायडीच्यान फोलोय लावप चालू आसा आणि अशें करून सामकी आपली उमेदीन सगळी तयार करपा लागली। आणि ही जी बाय आसा ती म्हणपा लागली आमी रस्त्यार रांगोळी घालता। ती बरी उमेदीन बरी रांगोळी घातली तेंच्या रस्त्यार आणि हांगसर जेवण बी आसलेलें। आणि ज्यो थोड्यो बायलो आसा त्यो हांगा देवळान फूल गुंतपा लागली। अशें करून सामकी बरे भशेन तयार जाल्ली। हो व्हिडिओ हांवें पॉज केला कारण आमकां पॉज करपा पडलो काय पळय ह्या पावसान आमची सामकी वाट लायली आणि सामकी पळय हें कितें केलें तें। पूण कांय ना, पूण लास्ट आमी जेवण पूण तशेंच आमी दुसरे कडेन शिफ्ट केलें आणि मागीर तेजो म्हळ्यार पावस मातसो कमी जालो आणि नाटक सगळें सारकें बरे भशेन सगळें सारकें जालें। पूण ह्या पावसा लागून खुबश्या जाणांलो मूड ऑफ जालो। तशी आमगे सोयरी बी आसलेली, तेंचोय मूड ऑफ जालो। तेंचो मूड ऑन करपा खातीर हांव दुसरे दीस उठलो आनी कुल्ल्या गेलो आनी पळय ह्यो इतली कुल्ले हाडले हांवें। आनी आतां म्हणलें आमी जेवण करया आनी सगळी बरे भशेन सगळी एकटेन बसया आनी जेवया म्हणलें। आनी अशें करून आमी सगळी एकटेन जेवली आनी बरे उमेदीर। आनी हो जो व्लॉग आसा हो हांव हांगाच काबार करता। आयज खातीर इतलोच, बाय बाय।